नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धोच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तांदळाची पिठाची मुटली जी एकदम ट्रेडिशनल आसा। तर त्याचे खातीर हांवें हांगा 2 वाटी तांदळाची पीठ घेतलां आनी न्ही रुचीपुरतें मीठ, इल्लेशें मीठ, चड न्ही, आनी 1 चमचो तूप। आनी हांगा न्ही हांवें गरम उदक घेतलां, एकदम किटलेंतलें पळय तशें डायरेक्टच घालता हें पळय तेणें घालप। आनी न्ही हें मातशें अशें चमच्यान, गरम आसा न्ही म्हणून चमच्यान न्ही हें मिक्स करून घेवप। उदक चड घालप ना, इल्लेशें घालप। जशें आमी मोदका खातीर उकड काडटा न्ही सेम पद्दत। गरम आसा न्ही म्हणून मातशें पयलीं चमच्यान तें मातशें थंड करून घेवप आनी मागीर हातीन अशें करून कालोवन तेजें न्ही गुळ करून घेवप, म्हणजे पीठ कालयता तशें। जाय जाल्यार इल्लोसो थंड उदकाचो हात बेश्टो लायल्यार जाता। बरें हें एकदम मातशें मस्तून घेवप, बरें मोव मोव जाता तें मागीर मातशें मस्तीर म्हणटा। तांदळाचें पीठ न्ही तें रोखडेंच घट जावन येता म्हणून अशें मातशें हातीक उदकाचो वास लावप। म्हाका लावचो पडलो ना, पण जर तर घट बी जालें जाल्यार मातशें उदकाचो हात लावन तुमी तें अशें मळून घेवप। हें आतां अशें करून मळून घेतलें म्हणटच न्ही आमी न्ही वयल्यान एक धापणें धांपूया आनी न्ही एक 10 मिनटां हेका रेस्ट करपाक दिवया, मातशें फुलूं न्ही तें। हें न्ही आमी कुशीन काडून दवरया। 10 मिनटां जाल्लीं आसा। हांगा न्ही हांवें पंचखाज केल्ली आसा, म्हणजे भितर भरता तें सारण आनी कोकोनट, गोड, काजू, तीळ इल्लेशें आनी वेलचेचो पिठो हो हांवें सगळें एक करून बरें तळसून घेतलां। आनी स्टफींग मुटल्यान भितर घालपाचें। आतां न्ही उदकाचो मातसो असो हात लावन न्ही आमी हेजें बरें अशें हातीरच पारी करया। चड दाट न्ही, चड पातळ न्ही। मोदकाक करतात पळय न्ही तशेंच गोल गोल करून घेवप। चडूय पातळ केल्यार फुट्टलें आनी चडूय दाटय केल्यार फक्त पीठ पीठ लागतलें म्हणून अशें करून घेवप। आनी आतां आमी हें सारण हातूंत भितर 2 चमचे जितली मावता पळय न्ही आनी जितली तुमकां आवडटा पळय न्ही गोडसाण तितली तुमी तें घालप। आनी आतां हें न्ही मातसो उदकाचो हात लावन न्ही एक करून घेवप अशें एकदम सोंपें। आनी एक करून दाखयता। अशें घालप, जाय तितलें अशें बरें उबें म्हणटकीर बरें उबेशें घालप। हे पळय अशे तरेन हांवें ह्यो सगळ्यो आतां केल्ल्यो आसात। आतां न्ही आमकां हेजी न्ही उकड काडपाक जाय, म्हणजे हें करपाक जाय, स्टीम करपाक जाय। तुमी चेडून स्टिमर आसा जाल्यार तुमी स्टिमरान दवरात। हांवें कितें केलां हांगा लोकड्यान पोंदान उदक घालां, तितूंत चाळून दवरल्या ही, आनी आतां न्ही ताका तेल तूप लावन घेतलां आनी एक एक न्ही मातसो जागो सोडून सोडून न्ही ह्यो एकदम एकमेकाक टच करून दवरप ना, मातसो मातसो जागो दवरप। म्हाजें आयदन ल्हान म्हणून मातशें मातशें लागींच दवरलां हांवें, नाल्यार मातशें मातशें डिस्टन्स दवरूनच दवरप, नाल्यार दसता न्ही एकमेकाक म्हणून। आनी आतां हें धापून आमी 10 मिनटां दवरिल्लीं आसा। जालें आमची 10-15 मिनटां। ही पळय आमची आतां स्टीम करून
तयार आसा, उकडून तयार आसात, थंड सुद्दां जाल्लीं आसात. आतां आमी ती काडून घेवया. आमची मुटल्यो तयार आसात, एकदम साद्यो, सोप्यो, चविश्ट, गोड. आमचो गोंयचो पदार्थ दर आमी श्रावणांतले पयल्या आयताराक हो नैवेद्य म्हणून देवाक दाखयतात. आयताराक अश्यो आमच्यो गोंयच्यो ऑथेंटीक ही डीश आसा. ही आतां हांव एक कापून दाखयता. कशी लागली तुमकां ही म्हाजी रेसिपी ती म्हाका मुजरत कळयात. तो पर्यंत देव बरें करूं. थँक्स फॉर वॉचिंग.